भेसळ असलेल्या तांदळांचो विषय अजून सोंपलो ना, खास करून सोसायटींतल्या सवाय तांदूळ दिवपी सोसायटींतले सवाय खाण पोट फुगे अशें परत अणभवाक येवपाक लागला। काणका म्हापश्या कांय जाणांक मेस्तुरात तांदूळ सांपडल्यात। ह्या तांदळात प्लास्टीक तांदूळ आसा असो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला। सरकारान हस्तक्षेप करचो अशेंय ते मागतात। किडिल्लो तांदूळ, प्लास्टीक, मेस्तुरात तांदूळ अशे वेगवेगळे तरेचे तांदूळ सोसायटींतल्यान मेळ्ळा उपरांत फाटीं गोंयभर खवदळ पडिल्लो। संबंधीत मंत्र्यान भायल्यान हाडिल्लो हो स्टॉक परत धाडला आनी फ्रेश तांदूळ मागयला अशें सांगले खरे, पूण प्लास्टीक, मेस्तुरात तांदूळ अजूनय काणका म्हापशेच्या सोसायटींनी दितात असो आरोप करपी लोक फुडें आयल्यात। तांणी गोवा 365 प्रात्यक्षिकाय करून दाखयली। पळयात। दीस कितें जालें, हांवें कालच्या म्हयन्यान तांदूळ हाडिल्ले म्हणटकूच हांव ते जेवता की म्हजें लक्षान येना की बाबा भितर कितें प्लास्टीक आसतलें जावं कितें आसतलें ती कोण नोट करिना न्ही। सो हांवें कितें केलें, भाटकुटे आसले, गुणो आसले पयलो आनी ते तांदूळ काडले आनी धुले आनी आदनाक घातले। आदनाक घालिना फुडें ते उफेवपाक लागले। उफेता हांवें तितकें तें निग्लेक्ट कशें केलें, म्हणजे कामा फुडें ते बेटी उफेता आसतले जावं ते पोखळ जाले आसतले ते वयल्यावर काडटालें हांव। मागीर अशें करता म्हाका ते आतां म्हयनोभर जालें हांव ते तांदूळ खाता। आनी एक दीस काल कितें जालें, अचानक न्ही म्हजें मनान आयलें की बाबा चॅक केल्यार बरें म्हणून। कित्याक सांग, अशें बुळबुळीत जाता, ते उदक जावपा लागलें ते तांदूळ शिजताले न्ही तेजें उदक जातालें, ते तांदूळ असो उरनाशिल्लो तेजें उदक जातालें म्हणून म्हाका मातशें ते तांदळाचेर तो थर कसो दिसतालो, असो शायनींग प्लास्टीक कसो। म्हणून हांवें हांगा भुरगे बशिल्ले तांकां म्हणलें पळय रे प्लास्टीकचो बी जाल्यार, ते म्हणपाक हय काकी प्लास्टीक कसो दिसता खरो मात। मागीर हांवें कितें म्हाज्या घोवाक म्हणलें पळय रे प्लास्टीकचो जाल्यार, ताकाय विचारलें, तोय कन्फर्म जालो की आगो प्लास्टीकचें आमकां जेवण नाका, तें भायर उडीत व्हरून। मागीर म्हाकाय कितें जालें, म्हाकाय तें वीज जायना जाल्यार तो तें प्लास्टीक म्हणटा हो प्लास्टीक म्हणटा जाल्यार खरें प्लास्टीक आसूंक जाय म्हणून हांवें कितें जे पोतयेन तांदूळ आशिल्ले पळय ते म्हणजे वेचून तरी पळय जाल्यार भितर खरोच प्लास्टीकचो आशिल्लो। तुमकां जाय जाल्यार आतां डेमो दाखोवंक शकता। आनी अशें दिसना की म्हाका बी बाबा ते गव्हर्मेंटाकूय खबर आसा काय ना तें खबर ना, ते भायल्या भायर कोणें गव्हर्मेंटाक फोटोन बी ते पोतयो भरल्या मिक्स केला जाल्यार ते गव्हर्मेंटान लक्ष दिवचें। कित्याक फाटल्या दिसांनी म्हाका ते खाण म्हणजे पोटान खूब पेन जावपाक लागलें हालींच। लोकांनी काळजी घेवची की बाबा ते तांदूळ हाडल्या उपरांत ते भितर कितें आसा काय ना ते लोकांनी चॅक करचें आनी जेवचें। खूब वर्सां जालीं आमी सोसायटींतले तांदूळ हाडटा, ते आतां थोडे दीस जाले आतां एक म्हणो आलो की तांदूळ आतां मम्मी जेन्ना रांदता तेन्ना ताका हेल्प करता रांदपाक, सो जेन्ना ते घालता उदकान बी तो कलर या फिर की डिफरंट येतालो। सो आमी ते पयले मागीर आतां कोण लोक खातालीं, धाकटी भुरगीं खाता, व्हडली जाणटे बीन खाता, कित्याक तांकां फुडें त्रास न्हू ते खावपाचें म्हटल्यार। सो आतां कोणाक कितें जायत जाल्यार म्हणजे ते तांदूळ प्लास्टीक कशें येता ते कलर डिफरंट जाता घातले उपरांत। आतां आमी चॅक केले दोनी तांदूळ घालून, सो एक वाटेक दुसरो कलर येता आनी एक वाटेक दुसरो कलर येता। सो आतां फुडें कितें जायत जाल्यार भुरग्यांक जाणटेपणाक कितें जायत जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल। बाणावली, दवर्ली, आक्षी, वास्को अशा वाठारांनी किडिल्ले वा प्लास्टीक, मेस्तुरात तांदूळ सोसायटींतल्यान मेळ्ळ्या उपरांत लोकांनी कागाळी केल्ल्यो। सिव्हिल सप्लाय मिनिस्टर रवी नायकान नवो पुष्टीक तांदूळ गोंयकारांक दितले अशें उतर दिल्लें। त्या उपरांत नव्यान कागाळ येवपाक लागल्यात। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आनी निखिल जल्मी।